आयज अंजुना वागातोर जे हॉटेल एक आसा पळय रॉयल स्टार ते सील केल्ले आहा कित्याक लागून सील केला तुमचें नांव कितें? माय नाव सत्यवान परब. आय एम द को ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी आणि आमी ते रेंटाक दिलेले ते एका मध्य प्रदेश अनिल रावत म्हणून 1 वर्स तेंच्यांनी हे केले एग्रीमेंट ओके केलो पे केले 1 वर्साचे रेंट बी तेणी आनी मागीर 2 वर्सांनी रेंट बी फारीक करूंक ना आनी रेंट दिवच्या आमचे तेणी FIR रजिस्टर केली पुलीस स्टेशनान आणि तो आता 2 वर्सां सुमार इलिगली आता ऑपरेट करतालो बिझनेस कसलेंच लायसन नासलें तेंचे कडेन आनी आता ते हेच्या पयलीं तुमी तांकां सांगताले की भायर सर बीन म्हणून? आमी सांगलें तांकां रिन्यू करपाक यो ते डिनाय ऑल द टायम डिनाय करताले. अच्छा. येवपाक हे करनासले आनी मागीर तांकां आमी नोटीस धाडली लीगल तेंच्यांनी काय रिप्लाय करना ती नोटीस रिटर्न येयली आमकां आनी मागीर आमी हे केले ते आमचे पोजिशनान घेतले आमी ते आनी आतां मागीर ते पंचायतीन हे केल्या सील केला ते टोटल सील केल्या प्रॉपर्टी सील केल्ली आहा तुमची आतां. सो आतां कितें तुमकां सांगलां की केन्ना चालू करतले किंवा कितें ते प्रोसिजर आहा ते आतां फुडें आतां कितें आतां पळोवन आतां पळोवया आतां कळ्ळें जाता ते. ओनर कोण म्हणजे कोणाक चलोवपाक दिलें तेचें नांव? अनिल रावत, मध्य प्रदेश इंदोर. अनिल रावत. कितें रूम्स आहा हॉटेल? रूम आसा रे, रेस्टॉरंट आसा आनी हे गेस्ट हावस स्विमींग पूल आसा एक कॉटेजीस आसा. ओके. केन्ना दिल्ले ताका तुमी लिजर? आमी ताका हेका 2018 दिलेले ते 99 कवर जाले सप्टेंबर आनी टील डेट तो इलिगली ऑपरेट करतालो बिझनेस आमकां कांयच रेंट दिवंक ना आनी आमकां हांगा येवपाक सुद्दां तेणी आमकां हे करतालो केस फस्टी घालतालो कितें आमकां एंट्रीच दिनासलो हांगा येवपाक. तुमचे ओन आसून तुमकां एंट्री दिनासलो? आमकां ओन अशें एंट्री दिनासली आनी बश्टे येयल्यार आमकां बश्टे पुलीस स्टेशन वता आनी आमकां मारपाक येयले हे करताले आमकां. जेन्ना अशें कितें घडटालें एंट्री दिनासलो मारपाक येता तेन्ना तुमी कंप्लेन केल्ल्यो? आमी पुलीस स्टेशनान गेलेले ते पुलीस स्टेशन म्हणटाले पुलीस म्हणटाले कितें तुमची केस रजिस्टर तुमी परत वयता कित्याक थंयसर म्हणटाले तुमचेर केस आहा न्हू तुमी वचो नाका म्हणटाले पुलीस सांगताले आमकां. अच्छा. सो पुलिसांचो तुमकां कॉपरेशन मेळतालें? ना कॉपरेशन काय करनासलें पुलिसां कडसून कॉपरेशन तुमकां मेळनासलें? ओके. त्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता आतां? ना तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट करूंक जाय आसलें न्हू आतां आमची तेंच्यांनी केस रजिस्टर केल्ली न्हू पुलिसान आमकां तेंच्यांनी हे बी कांय धाडूंक ना समन बी डायरेक्ट कॉन्स्टेबल 2 जाण येयले तुमच्या नांवान वॉरंट काडला म्हणून एक्चुली तेंचे ड्युटी आसा तेंकां आमकां कितें नोटीस बी दिवंक जाय एस्टिमेशन दिवंक जाय न्हू तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना. वॉरंट कित्याक तुमी हांगा येयले म्हणून वॉरंट म्हणजे तेणे आमचेर केस केली रजिस्टर केली हे केली फॉल्स रजिस्टर केस केली की आमी ताका मारले किडनॅप केले असॉल्ट केले पयशे चोरले म्हणून आमची फॉल्स हे केली आनी केस रजिस्टर जाले आमकां मागीर जेलीक जावचें पडलें. ह्या माध्यमांतून तुमी आतां बाकीच्या लोकांक कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? तुमी आतां कोणाकूय घेत जाल्यार भाड्याक बी दितले जाल्यार तुमी सारकें पळोवन दिवपाचें आनी ज्यो भायले लोक आहा तांकां भाड्याक दिवपाचें ना बेस्ट. ओके थँक्यू. हाँ ये